सर्व यामी सांगाता मिळया दुनिया देवा करगा दिव्या हरी एक दिसा भजंताचे मोगा बरीत काळजाना मिंगा येयात समेस्तानो स्तुती कर्या रसनाराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गाव्या आम्ही धन्या देवाची येया तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती रसनाराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गाव्या आम्ही धन्या देवाची. सगळ्या येगडीवर बसया मोगाच्यानो मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजूदूस तद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या पर्यासात अर्घ जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. सिसिलिया डिसोजा बोळकोंजे, जेनिशा डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी माडंत्यार, गिलबर्ट फर्नांडीस आनी कुटाम बचपे, आयरीन सिक्वेरा बिजय, शाले डिसोजा मुंबई, ऑल्विन सिबिल मेनेजस मुंबई, क्रिस्टिन डिसोजा सुरतगल, बॅप्टिस्ट कोलासो मुनकूर, मार्सेल वेरोनिका तावरो किरेम, सुचिता पिंटो मुंबई, जॅक्सन मेनेजस हॉस्पेट, विन्स्टन रॉन पायस किरेम, स्टेला सुवारिस आनी कुटाम लॉरेटो, लिली फोन्सेका लॉरेटो, ग्लॅडविन डिसोजा किरेम, डॉल्पी अँसिला लुईस आनी कुटाम उडुपी, फ्लेवी डिसोजा निरोडे, रॉबर्ट रोड्रिगस किन्युगोळी. तशेंच सांतोणीच्या माना मीस भेटयता संतान फर्नांडीस किन्युगोळी. प्रत्येक ते सव बसून मीस भेटयता सेबेस्टियन तावरो अंधेरी मुंबई, प्रवीण जेनेविव फर्नांडीस मिलाग्रेस. कुटमान देवदीन जाल्ल्या आत्म्या बसून मीस भेटयता जॅक्सन मिनेजस हॉस्पेट, बॅप्टिस्ट कोलासो मुनकूर, हिल्डा फर्नांडीस मदर तेरेजा वाडो, मॅक्सिम एलेन लोबो बोंदेल. देवदीन नतालिया कॅलिस तावरोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता हिल्डा फर्नांडीस मदर तेरेजा वाडो. देवदीन रोशन संदीप डिसोजा आत्म्या बसून मीस भेटयता लुसी डिसोजा वेलंकणी वाडो. देवदीन कॅथरीन कार्डोजच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता सिल्वेस्टर कार्डोजा मुंबई. देवदीन कार्डोज कुटामाच्या आत्म्या बसोत देवदीन दल्लेच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता सिल्वेस्टर कार्डोजा मुंबई. देवदीन रोशन पेरेराच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता दुल्सिन रेनिटा पेरेरा मुडबिद्रे. देवदीन ग्रेसी डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता पियुष डिसोजा आनी कुटाम मारील. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवा मागणी सुमयाच्या पांयांतळा ह्या बलिदाना वेळार आमी समर्पण करून विशेष जावन मागया. मोगाच्यानो आज आंतरराष्ट्रीय दादल्यांचो दीस, अ डे ऑफ मेन. त्या देखून आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार दादल्यां खातीर आमी विशेष तरान मागता. त्या देखून तुमी दादले तुमचे खातीर मागतना स्त्रियांनी सकड तुमच्या दादल्यां खातीर तुमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या दादल्यां खातीर विशेष जावन आमी मागया. सुमयेची कृपा बोळ भलायकी तांच्या जिवितांत आसूं दी आनी सुमी सदांच तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी, तांची जतन करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सर आमी उबे रावया, ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयाचे जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आमी आसा. सांजूद देव जेजू सांगता आसलो, जेजूचो अनुभव ताणें जोडलो आनी त्या जेजूक ताणें साक्ष दिली ताच्या जिविता मारी पात. आनी आज
ताच्या मजतीन कित्याक जेजूचो सोयरो तो आनी जेजू लागीं विशेष तरान मागता आसतना जायतें बरेंपण ह्या पवित्र थळार घडटा, आशिर्वादाचो शिवर हांगासर वालता. तर आज परत ह्या पवित्र थळाक आयिल्लेली आमची मागणी ते सवा सांजूदुता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करून आज आमी मागया मोगाचेनो. आयच्या वांजेलान आमी पळयता जाक्केव जेजूक पळोवंक आशिल्लो आनी जेजू ताका भेटलो, ताचें जिवीत नंदन जालें, पावन जालें. आज आमी त्याच जेजूक भेटोवंक ह्या देवा मंदिराक आमी आयल्या. तो सुसोमी आमकांय भेटता मोगाचेनो, ताच्या सक्तेन कुरपेन भरता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या जेजूक आमी भेटया, अनुभव आमी जोडया, जाकेवा भशेन नवे व्यक्ती जावन आमचें जिवीत रुपीत करूंक कुरपा ह्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी हर एकलीन ना फोवो पातकी म्हणलें वळखून घेवया. आमचे उणेपणाची दुखदन देवा कडेन एकामेका लागीं बक्षाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. त्या बसून बगयन सदांच संवका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजोदूत देवरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केल्लें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या प्रतिमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचून दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें जुवावन सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसांतलें पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां आसलो अशें म्हणटा. तुजी साल हांव जाणा. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय, पूण निजायकी तूं मेलाय. उठ तर आनी कितें तुजें थंय मरोंक तेंकलां तें पुरतें मरचे आदीं जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. देखून आयकल्ली शिकोवण तुवें जशी मानून घेतली तशी ती सांबाळून धर. पातक रेडोवन म्हजें मन बदली. तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोराबोरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण सार्दिसान तुमचे मदें आपली आंग वस्तुरां मेळनातलेले थोडे आसात. हे म्हजे बराबर धवे न्हेसोवन भोंवतले, कित्याक तशें करूंक तें योग्य. जैतेवंत जाल्ल्याक हें बरी धवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी तांचें नांव जियेतेल्यांचे पट्टेर तावन हांव केदींच पुसोवन काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुतां समोर
तो म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तो आयकूं. लावोदिसेयांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूतांक अशें बरय. आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी देवाचे सृश्टीचो आरंभ तो अशें म्हणटा. तुजे विशयान सगळें हांव जाणां. तूं थंड न्हय हुनी न्हय. थंडस वा हुनस तूं जाल्लोय जाल्यार पूण तूं थंडी न्हय हुनी न्हय. बगार शेळमाडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं धाराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ कनिश्ट आनी बिकेपास्ट कुर्डो आनी विणगो हें तुंच नेणाय. देखून हांव सांगतां ती बुधबाळ आयक. तूं निजायकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचें पुताक घाल्लें भांगार घे. तुजी विणगेपणाची लज दांपोवंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचें धवे वस्तूर घेवन नेस. परत्यान तुका दिश्ट लाबस जाय जाल्यार म्हजे लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. हांव मोग करतां तांकां हांव बेस्टायतां आनी शिक्षा लायतां. देखून उर्बेवन जा. पातक रेडोवन जिणी बदल. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोवे जेवतलो. तोय म्हजे सोवे जेवतलो. जैतेवन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या शियासणार बसचे हक्क हांव दितलो. हांवें जैतेवंत जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या शियासणार बसून आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तो आयकूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जैते वन जातल्या म्हज्या सिंहासना बसोंक दितलो. जैते वन जातल्या म्हज्या सिंहासना बसोंक दितलो. जो कोण नितळजीनी जियेता न्याय नितीन चलता. काळजांत हांव सत उलयता. आपले जिबे पेल्याची निस्कुचार उलयना. असल्या फावो जाता. जैते वन जातल्या म्हज्या सिंहासना बसोंक दितलो. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना. शेजाराचें नांव पाड करिना. जो कोण आनव्या मनशांक कांटाळता. देवपिरांतेच्या मानान लायता. असल्याक फावो जाता. जैते वन जातल्या म्हज्या सिंहासना बसोंक दितलो. जैते म्हज्या सिंहासना बसोंक दितलो. हालेलुया
देवान आमचो मोग केलो आमच्या पथकांचे परिपूर्ण जावचे खातीर ताणे आपल्या पुताक धाडलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू एरिकोंत भितरसन शारांतल्यान चलोन वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकाकाराचो मुखेले आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केंटींत ताका ताचे जशी येवंक जावना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपले दिश्ट वयर लायले आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगी साकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सारा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकडा उजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दिता. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या, कित्याक वय आब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पोत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयिल्लें एक चित्रण जावन आसा. मंगळुरांत आमचें एक कुटुंबाचें संघटन आसा, मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताची मिसांव वाबरीत कुटुंबां म्हणलें एक संघटन आनी असो आत्मीक दिरोक्तर जावन हांवें फाटल्या 8 वर्सांनी सेवा दिल्ली आसा. आनी ह्या संघटनांत विविध हंत आसात. त्या देखून कदाळय आमी मनशां आसा हें जल्मातावन मरा पर्यंतलें टू मिनिस्ट्री आमी म्हणटा. हातूंत किड्स फॉर क्रायस्ट, यूथ फॉर क्रायस्ट, सिंगल्स फॉर क्रायस्ट, कपल्स फॉर क्रायस्ट, हँडमेड्स ऑफ द लॉर्ड, सर्वंट्स ऑफ द लॉर्ड अशे विविध वर्गाचे विविध कॅटेगरीचे आसात. आनी प्रत्येक हांवें सांगलें युवा जाणां, आनी तो युवा जाणां आसात. आनी आमी ह्या युवा जाणांक इनटेक कॅम्प एक वर्सां करता. कोणाक आंतू सांदेपण जोडूंक जाय जाल्यार तांकां हर एक वर्सा एक 3 दिसांचें शिबीर करून ह्या संघटनाक आमी भितर घेता. आनी ह्या शिबिरा वेळार ह्या भुरग्यांनी ह्या तरणाट्यांनी आवय बापायक एक कागद बरोवंक आसा. आनी एका वखदां आमी आवय बापायक आपयता. तांकां इल्लेशें सांगून आवय बापायनी तांच्या पुताक दुवेक एक कागद बरोवंक आसा. आनी हे पयले पटी तांच्या जिवितांत तरणाट्यांनी तांच्या आवय बापायक एक कागद बरोवचें, आवय बापायनी भुरग्यांक बरोवचें. आनी तो वळू मस्त रडणें रुदान थंयसर जाता मोगाचें न्हू. आनी भुरगीं फाटीं येतना जायते बदलावन तांचे थंय जाता. आनी एक एक्टिविटीज तांदूळ घरा वचून करूंक आसा. घरा गेल्या उपरांत तरणाट्यांनी बापायक सांगूंक आसा, आय लव यू म्हणून, हांव तुजो मोग करता म्हणून. आतां खंयच्या तरणाट्यांक बापाय मुखार रावन उबे रावन आय लव यू म्हणूंक आतां म्हणटात गी. आनी ते थोड्या वर्सां पयलीं कस्तांचें जावन आसलें. आतां भुरग्यापण आतां म्हणटात. आनी एक आमचो तरणाटो आसा, आतां खाजार जाला, भुरगीं आसात. आतां MFCचो आमचो इंचार्ज मंगळूर DSCचो तो म्हाका एक फावटी म्हणटलो, आतां बापाय मुखार रावन बापायक आय लव यू कशें म्हणचें. देखून ह्या बागला कडेन रावलो खंय, पापा आय लव यू म्हणून धांवलो खंय एक तडी, बापाय मुखार रावो ना, धांवलो खंय. पूण तो म्हणटा
ते आय लव यू म्हणून शिकयल्यान बापायक पप्पा आय लव यू म्हणून शिकयल्यान ताचे थंय जाल्ली ती बदलावन ताच्या उपरांत त्या बापाय थंय मोग नाजाल्यार बापाय कडेन उलयनातलो बापाय थंय ताका राग द्वेश आसलो मोगाचेनो पूण ताच्या उपरांत ते एक पटी म्हणल्या उपरांत तो म्हणटा जावंक पुरो हांवें मोनाचें म्हणल्या काय ते म्हळें पूण ताच्या उपरांत चिंतूंक सुरू करतना ह्या तरणाट्या थंय जाल्ली ती बदलावन तो म्हणटा ताच्या उपरांत बापायक मोगान घेवंक बापाय कडेन 4 शब्द उलोवंक सुरू केलें गे बापाय मुखार रावून ताका फूड करूंक तो शिकलो खंय आनी निमाणें मोगाचें हांव कळीत आसा ह्या कुटुंबाक हांव मस्त बरी भेट केल्या बापाय किडनी डायलिसीस आसलें हप्त्यांत 3 दीस हो पूत बापायक ॲम्ब्युलन्सार घालून डायलिसीस व्हरतलो आपोवन हाडटलो आनी बेड्डारच ताचें नंबर 1 नंबर 2 जातलें वो पूत इतलें क्लीन करतलो नितळ करतलो आनी थोड्या दिसा आदीं हो बापूय मरण पावलो पूण त्या पुतान केल्ली सेवा मोगाचें हांव कित्याक सांगता एक पटी बापायक आय लव यू म्हणल्या वरवीं ताचे जिवितांत जाल्ली ती बदलावन ताजें जिवीत जाल्लें तें परिवर्तन आनी ताच्या उपरांत ताणें बापायक प्रत्येक जावन ताची आवय सरली पयलेंत पूण ताच्या उपरांत बापायक ताणें लेखिल्लें वा घेतिल्ली रीत बदलली मोगाचें जर तर आमच्या संवसारी जिवितांत आमच्या आवय बापायचो मोग करतना आवय बापाय आमचो मोग करता म्हूण कळटना जावची ती बदलावन इतली जाल्यार जर तर आमी देवा मुखार रावता आसतना देवाक आमी फूड करतना देव आमचो इतलो मोग करता म्हूण कळटा आसतना आमचें थंय कितली बदलावन जायनाका मोगाचें न्हू आमी कितलें परिवर्तन जायनाका आमचें जिवीत कितलें नवें जायनाका मोगाल भावन आनी भयणीनो जर तर ह्या देवाच्या मोगा मुखार देव इतलो मोग करता म्हूण समजताना ह्या देवाच्या मोगा मुखार आमकां दुसरें कितेंय गरज आसा गी मोगाल भावन आनी भयणीनो तेंच घडलें आयच्या वांजेलान आमी पळयता जाकेवाच्या जिवितान मोगाचें न्हू जाकेवाच्या जिवितान जायतें दूख आसलें जायती बेजाराय आसली जायतें एकसुरपण आसलें कित्याक तो सुंकागर जावन आसलो रोमागारांक सूंक ताणें वसूल करीचें आसलें तो एक जुदेव जावन आसलो आनी सकड जुदो ताका केन्तेले इन्कार करतले कित्याक वो पातकी म्हणून तांणी वो लायिल्लें सडीत सूंक वसूल करतलो जुदेवांक आनी रोमागारांक दितलो आनी रोमागार जुदेवांक विरोध जावन आसले आनी त्या देखून वो जाकेवी ह्या जुदेवकारांक एक विरोधी जावन आसलो मोगाचें न्हू आनी त्या देखून लोक कोणी ताचे कडेन उलयनातलो लोकांक ताचे कडेन साळावळ नातली पातकी म्हणून ताका वो लावन केन्तेले आनी असलो मनीस समाजेंत खंडीत दुखान आसलो एकसुरपणान आसलो बेजारायांत आसलो आनी ताका जेजूक पळोवची जेजूक भेटची एक आशा उब जाली मोगाचें न्हू हाचे तावन कांय म्हणी बरेपण म्हाका लाभात ताचे तावन म्हाका जिविताक कांय म्हणी बरेपण मेळ्ळात म्हणली एक आशा ताचे थंय खंडीत उब जाल्ली म्हजें एक सुरपण वो पयस करूंक साकात म्हणून खंय एक आशा ताच्या काळजाच्या कोणशार आसली आनी त्या देखून तो धांवता रुमडीच्या रुखाक सोडटा आनी जेजू तेनेच्यान पाशा जावंक आसलो आनी जेजू थंयसर येताना जेजूची आनी ताची दिश्ट एक जाता जेजू ताका सकयल देवंक आपयता आनी जेजू मुखार तो उबो जाता मोगाचें न्हू आनी केन्ना जेजू मुखार तो उबो जालो जेजूक तो भेटलो जेजूचो मोग अणभव ताणें साकलो कित्याक सकड जुदेव ताका केन्तेले पूण आतां एक जुदेव जेजू एक जुदेव जेजू ताचे मुखार उबो रावला आनी जाकेवाक पळयता जाकेवा लागीं उलयता जाकेवाक ताचो मोग कळीत करता आनी त्या घडये जाकेवा थंय जाल्लें तें परिवर्तन मोगाचें न्हू ताचे जिवितान जाल्लें तें परिवर्तन ताचें जिवीत नवें जालें आनी जेजूक ताच्या जिवितान तो घेता न्हय ताच्या जिवितान मात्र सगळें ताजें जिवीत जेजूक समर्पण करता त्या घडये आनी नवो व्यक्ती जावन दादोसपणान संतोशान तो जेजू तावन फाटी वेता मात्र न्हय जेजू ताच्या घरा गेलो मोगाचें न्हू ताचे सांगात जेवलो आनी ताच्या कुटुंबाचो एक सांदो जावंक पावलो मोगाल भावन आनी भयणीनो आज ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या तेस जेजूक आमी भेटोवंक आयल्या मोगाल भावन आनी भयणीनो येवकरिस्ता वेळार तो जेजू भेटता नोवेना वेळार तो जेजू भेटता आराधना वेळार तो जेजू आमकां परत आनी परत भेटता जाल्यार मोगाचें न्हू ते जेजूक भेटलेलें आमचें जिवीत कितलें बदलावन जायनाका कितलें बरें जायनाका आमच्या जिवितांत एक नवो व्यक्ती जावन आमी हांगासर तावन फाटी वचना गे मोगाचें न्हू बायबलाचेर आमी नदर घाले जाल्यार जेजूक भेटलो तो लोक आनी त्या
तांच्या जिवितांत जाल्लें तें परिवर्तन बदलावन आमी कितलें आनी कितलें आमी पळयता मोगाचें सामारियाची स्त्री जेजूक भेटली आनी तिच्या जिवितांत जाल्लें तें परिवर्तन मोगाचें दादोसपणान ती फाटीं गेली, संतोशान ती फाटीं गेली, जेजून तिचें जिवीत नवें केलें, रुपांतर केलें मोगाचें प्रद्वाराधारताना सांपडलेली ती स्त्री सकड पातर उडोवंक रेडी जाल्ले, पूण जेजू पातर उडयना, तिका नवें जिवीत मेळटा आनी थंयसर जेजूक भेटलेली ती एक नवे व्यक्ती जावन फाटीं गेली मोगाचें जेजू खातीर जिवंक पावली आनी म्हणटात तिस जावन आसली मागदलाची स्त्री म्हणटात आनी तिका जेजूच्या जिवनपणा उपरांत जेजू पयलो भेटलो आनी जेजूक अनुभव करचें भाग दादोसपण तिच्या जिवितांत लाभलें मोगाचें तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक दोन गडीत हांवें सांगली सगळ्या नव्या सोल्ल्यान आमी पळयल्यार जेजू चडशी आयिल्ली, जेजूक अनुभव गेल्ली, जेजू जावन फाटीं येतना एक नवी व्यक्ती जावन गेल्ली. तर आज ह्या पवित्र थळाक आमी आयिल्लेली मोगाचें देवाचो मोग आमी साकिया, देवाचो मोग अनुभव आमी करया मोगाचें कोणी आमचो मोग करचें ना जाल्यार जेजू आमचो मोग करता, तसो सांगात दिसपो तें आमकां दिता, ताचें दर्शन दिसपो तें आमकां मेळटा मोगाल भवन आनी भयणीनो. तर आज त्या जेजूचो मोग आमी साकिया मोगाचें आमचें जिवीत नवीकृत करूं, आमचें जिवीत नवें करूंक आमी एक नवो व्यक्ती जावन आमचें जिवीत बांदून हाडया मोगाचें. ह्या जेजू मुखार म्हाका आमाल पिवून जायचें म्हणना, ह्या जेजू मुखार म्हाका दुसरे खंयचेय संगती खायचेय म्हण म्हाका भोगाना मोगाचें ह्या जेजू मुखार म्हाका दुसरें खंय वा कितेंय नाका मोगाचें वो जेजू आसल्यार आमचें जिवीत नंदन मोगाचें. त्या देखून तें एक गीत आमी गायता, तुंस पुरो म्हाका सोमियान तुंस पुरो, तुंस म्हजो खरो इश्ट वा तुंस म्हजो खरो तारो, आमी तें गीत गायता मोगाचें. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेचो जेजूक आमी भेटुया, आमचे जिविताका आमी समर्पण करया, आमचे जिवीत आमी रुपांतर करया, एक नवो व्यक्ती, एक नवी व्यक्ती जावन हांगासतावन फाटीं वचून एक नवें जिवीत सोबीत जिवीत बांदून हाडूंक तसो सोमी जाके वाका पडलेलो आमकां हर एकल्याक आपडोवन दी, नवें जिवीत आमचें करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेचो सोमिया लागीं आमी मागया. आमीन. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपोवन दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो गुतो बापा, स्वीकार तू करये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करूं लाभय ते निसर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करूं लाभय ते निसर्गिता. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको. म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ऐक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा घेवन धर्मदता सांजोदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगडून संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी आपले रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सोवे आसोन, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय
आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणान जावन या संवसारान सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थिर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सदाळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Ovi darbaraso servis potu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येतात जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें येरगान पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun pergatoyan जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडवण्याचे खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो धोरण मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक भवखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन सुसे तिचो पती बगेवन दमदुतान सांजू दुतात देव आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागोंक शिकयलां तर तेच मागण्या मारिपा बापाक उलो मारया. बापाकची सकत करपा आमच्या जिवितांत जेजू मारिपात वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशें सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दे. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकनांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिऱ्यांतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता मळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकां वांटून घेवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती जाकेवाच्या नव्या जिविताक खारान करता. वस्तू जेजू आमकांय बेडटा, नवो व्यक्ती आमकांय करता. तर ह्या सोम्याच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया हौला लेता दुनिया आशेता लालेता से तुका सदा आशेता सोमिया हौला लेता दुनिया आशेता लालेता से तुका सदा. प्रार्थुया. भोवमुगाळ बापा बघेवन जोता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतून घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेन कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत हेवटी ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याकी मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा सकाळीं पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन आसता.
उपरांत 10 वरां कुमसरां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात सांजूद उतात देवाचे इमाज कोंतां बेतन्यो तशेंच कातोलीक पंचांग थंयसर आसा तर कोणायकी जाय जाल्यार घेवंक अवकाश आसा डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिड्याक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची आनी मिसां ते सवां दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची कावन्सिलींग तशेंच इतर तुमच्या समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें हांगासर फोन येवेत आयचे दिसांनी थोडो वेळ मेळोवंक अवकाश आसा पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसांत तुमी दिवचे मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां सली जाता त्या देखून तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबल्यो कुमगार खाजारां असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पुंतळसो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आज आश्रयच्या म्हज्या दाव्या कशीच्या बिल्डिंगांत थंयसर होमिओपॅथीक मेडिसीन मुडबेद्रे आळवास कॉलेजीचे दाक्तेरां नर्स हांगासर आसात तांकां मेळोवन हो फायदो जोडूंक तुमकां अवकाश आसा आतां जेवणाक आज दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन तुमच्या मानाची वाद घेवंक उलो दिता पियूस डिसोज आनी कुटाम मारील आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां हिल्डा डिसोजा मुंबय लीना डिकोना किरेम नाव नाका मनीक दानी लॉरेटो ऑल्सन विल्मर फेर्नांडीस गुरपूर दान दिल्ल्या सर्व दानी स्वामी उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता आज जेवण तयार करतात आमचे खातीर ल्हान फूल वाड्याकारां तर आतां आमी दिंबी घालया नोवेनांत आमी बगिदार जावया पातळ साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेन जोता देव सरकार जावन जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता सांजूदता देवानी येरसान भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमचे सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागयांक सोमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनी देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आता कोरोसो आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो कोरो मोग वाडय आतां आमी बागेवन जोदतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरो आसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्दार काळजा सर आमचे फातेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूद उतात देवाक मागणे
या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावन असलेल्या बगेव जूद देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी सांपोन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा हांगासर सबार भाव भयणींनी तांचे तेसवा मागणी दान दिल्यान आतां हांव वाचून सांगतना तांचे खातीर आमी मागता आसतना जर तर आमची तेसवा मागणी हांगासर आसात ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. नाजाल्यार तुमी हांगासर येतना तुमच्या काळजा मनांत कितें तेसवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक आज आयल्यात सक्कड तुमची मागणी तेसवा सांजूद देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. हो पवित्र थळ जावन आसा. सांजूद देवाची मजत विशेश जावन आसा. ताच्या मजतीन जायतीं आजापां अद्भुतां ह्या पवित्र थळार घडोवन आसात मोगाचें न्हू. तर आतां व्हडा पातयेनीन व्हडा भक्तीपणान आमची मागणी सर सांजूद देव मारिपा सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. 5 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, दोगांक रातीची बरी न्हीद पडच्या खातीर, एकल्याक बऱ्या कामाची विजा फावो जावचे खातीर, 5 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय मेळचे खातीर, दोगांक परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर, एकल्याक वेरिकोस वेन्स पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक ताच्या कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर, एकल्याची गुमटी दोग गूण जावचे खातीर, दोगांक मतीक समाधान फावो जावचे खातीर, 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर, एकल्याक डिप्रेशन पिडा गूण जावचे खातीर, 14 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, 5 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर, दोगांक दुश्ट सक्तेदान सुटका मेळचे खातीर, एकल्याचें मन परिवर्तन जावचे खातीर, एकल्याक एग्जामान बरे मार्क्स काडून पास जावची कृपा मेळचे खातीर, एकल्याचे हार्ट ब्लॉक्स संपूर्ण नापाय जावचे खातीर, एकल्याक वायट सांगा सोडून आनी शिकपाक गमान दिवची कृपा मेळचे खातीर, एकल्याक वडिलांक मान आनी गौरव दिवची कृपा मेळचे खातीर, एकल्यांक रावंक बरें घर फावो जावचे खातीर, एकल्यान दिल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळचे खातीर, तेका जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर, एकल्याक आमाल पिवन येता सुटका मेळचे खातीर, एकल्याची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, दोगांची शिराची पिडा गांठी दूख गूण जावचे खातीर, एकल्याचो राग उणें जावचे खातीर, दोगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा जावन सुटका मेळचे खातीर, एकल्याचो जागो बऱ्या आमलाक विकून वेचे खातीर, 20 आनी 9 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां मोगाचें न्हू. तशेंच INBD एग्जाम बरीकन बरोवन एग्जामान पास जावंक एकलो विशेष कृपा मागता ताच्या खातीर मागोवंक सांगलां मोगाचें न्हू. प्रिन्स्टन म्हणलो भुरगो बँगलोरांत ब्रेन एमरेज जावन सिरियस आसा, बेगीनच गूण जावन ताका भलायकी मेळचे खातीर सोमयान ताका आपोवन गूण करचे खातीर मागोवंक सांगलां. त्या भुरग्या खातीर आमी विशेश तरान ह्या नव्या वेळा आराधना वेळा मागया मोगाचें न्हू. दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक, बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक, जागो बऱ्या आमलाक विकोवंक वचोंक एका कुटुंबाची मागतात. त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार आमी मागया. दुबायंत एका चलयेक किडनी स्टोन आनी UTI इन्फेक्शन आसा, बेगीनच गूण जावंक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. अल्सर पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन विनोद, फ्रमिना आनी क्रिस्टन दुबाय आसात, ह्या कुटुंबा खातीर मागोवंक विशेश तरान सांगलां. प्रत्येक जाण विनोद गॅस्ट्रीक पिडेदान कश्ट जाता, ताजी सुटका मेळच्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. जेराल्ड रोड्रिगस आनी विना रोड्रिगस आनी तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगलां. त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान आयच्या दिसा ह्या नव्या वेळा आराधना वेळा मागया. आनी एक भयणीन विनान तेजे मायग्रेन प्रॉब्लेम आसा, त्या प्रॉब्लेमांत सुटका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तिजे खातीर आमी मागया. वीरवास म्हणल्यार भयणीक जाग्याची अडखळ आसा, घरा वचोंक मारोग सारको ना, त्या व्यक्तींनी मारोग सोन दिवन सारकें जावचे खातीर सगळीं प्रॉब्लेमां तोंदरे इत्याद जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. त्या कुटुंबा खातीर मागया. मलगडी आमची भयण सिसिलिया
तिच्या बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबाच्यानी मागोवंक सांगला त्या भयणी खातीर मागया मोगाचें न्हू आजच्या सांगाता आमची वैयक्तीक तेसावां बऱ्या भलायके खातीर सबाज जाणां ह्या पवित्र थाळार येवन आमचे खातीर मागोवंक सांगतात तांचे खातीर मागया विविध कश्टांनी बंद पासान सबाज जाण आमची भाव भयणी आसात तांकां सुटका मेळच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू एक कुटाम परगांवांत आसा रीणार आसात कश्टांनी आसात तांचे रीण फारीक करपा वा त्या समस्या सुटका मेळच्याक ह्या कुटुंबा खातीर आज आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू मुंबईत हांव एका भयणीन आमचे कडेन मागोवंक सांगला तिचो जागो खंयच्याच अडकळ नासतना तिच्या नांवार रेजिस्ट्रेशन जावच्या खातीर आनी कितें कुटुंबांत समस्या आसा सगळे इत्याद जावच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें तशेंच तुमचे कडेन कोणेंय मागोवंक सांगला आयच्या दिसा विशेष तरान त्या भावा भयणी खातीर ह्या घडी आमी मागया आमची वैयक्तीक मागणी ते सवां आमचे खालसाचे अत्रेक कितें आसात आमच्या कुटुंबांत कितें बरीं कार्यां जावंक आसा सक्कड बऱ्यापणान जावचे खातीर आमी मागोवंक सांगया तशेंच एक व्यक्ती आस्पत्र्यांत एडमीट जाला कालच्या दिसा कॅन्सराची पिडा सस्पेक्ट करना आसात खंय जावन ती सुरवात जाल्या म्हूण कळना त्या कुटुंबाच्यांनी ह्या भावा खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला आयचे दिसा ताका बायोप्सी आसा करूंक त्या देखून ताका सुटका मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर ह्या भावा खातीर आमी मागया सक्कड आमी आमच्या हात वयर उबारया सोमयाचेर आमी पातये येवया सांजूद देवाच्या मजतीचेर आमी बरोवसया आनी आतां आमी सोमयाक उलोवमान आमी मागया रदान तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू सगळाप तुका सोमया जेजू नामान तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू प्रणिपात तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मगला जेजू या भाऊबिनी सगळ्यांक तुझ्या पांयांत समर्पण करता तुझी सकत तुझी कृपा तांचे जिवितान वाळई सोमया सकड बांदपाजांतले पिडेशिरेंतले ताका निवास सोमया तुझी दया तुझी काकुलत वाळोनी सोमया तुझी गुण करची सकत वाळोनी सोमया बरी भलायकी तांकां लाभून दी touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus apor सोमया जेजू apor सोमया apor सोमया सकड बांदपाजांतले सोडई सोमया तांकां वाटो उक्ते कर सोमया बरेपण तांचे जिवितान लाभून दी सोमया तांणी आशेवचे बरेपण लाभय सोमया आपोर सोमया तुजेर आमी बातये दावन तुजेर आमी विश्वास दवरता सोमया जेजू म्हणून तुका उलो मारता तूं आमचो सोमया आनी देव म्हणल्यार आमी वळखता तुजेर आमी विश्वास दवरता सोमया जेजू आपोर सोमया तांच्या कश्टा दुखांनी भाव सोमया बरेपण तांकां दी सोमया तांचे जिवितून तूं चलोवन वच सोमया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus आपोर सोमया तांकां मागले मेळय सोमया तुजे सकत पदवी तांचे जिवितान दाखय सोमया आराधना तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळ्या मी देवी घालया म्हज्या मतीर काळो कान म्हजो बाबात दंडळंक पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांता म्हज्या खालसाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यांक बरोबर सुदींचे खेरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवाचे घे तूं म्हाका मोगान आदासन सुदासन वर हांवें वडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी आमचे दोळे धांपिया मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमच्या मतीक समाधान लाभता कुडीक भलायकी लाभता आत्मीक बरेपण जोडटा बंदपाचो सोडतात सुडका सोडवून लाभता आमच्या जिवितांत ह्या पवित्र तळार आमी अनुभव केल्या सकट बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया आमचें जिवीत ताणें दिल्लें देणें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें आमचें काम ताणें आमकां दिल्लें देणें हर एक ताचें देणें आमचें म्हणलें कितेंच ना प्रत्येक जावन सांजूद तात देवाच्या मजतीन जायतीं आजापां अद्भुतां ह्या पवित्र तळार घडतात तो घडोवन आसात त्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया 6 जाणांक बरी भलायकी भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकलो एलर्जी शेळ कोंकली गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता
एकल्याक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकली तिच्या जिवितान भुरग्याचें देणें आशिल्लें, भुरग्याचें देणें लाभयल्या खातीर अर्गां दिता. आनी एकली तिच्या जिवितान आसले समस्ये इत्यार्थ जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. आनी एक भयण तिचो जागो कसलोच अडकळ नासतना तिच्या नांवार रेजिस्ट्रेशन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ह्या भाव भयणी संगी मेळोन आमी धन्या देवाक अर्गां दिवया. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू काळजान. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भाव भयणी बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा तुझ्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी, कुडी आत्म्याची घटाई दी. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्गींच्या बापा आईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर त्या सवान तूं जारी कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. मोगाळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कोस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. दयाळ बापा फावो ते जिणये सांगाती मेळनासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय, तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव, तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो कर, तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा आंतरराष्ट्रीय दादल्यांचो दीस संभ्रमच्या आयच्या वर्त्या दिसा आमच्या सर्व दादल्यांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. बरी भलायकी दी, मतीक समाधान संतोष दी, दिसपते तूं तांकां राख आनी सांबाळ म्हण मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा ह्या सर्व दादल्यांक तांच्या जिवितांत तांची जबाबदारी समजून ती पाळोवंक करपा दी. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद वत, तांच्या वावरा तळा सदांच तांकां राख आनी सांबाळ, तांच्या वावरान तांकां बरेंपण दी म्हण मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. सर्वेस्परा आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावन दी. प्रत्येक जावन इस्रायल, इराण, लेबनान, पलेस्तीन आनी इतर गांवांनी खंयसर झूज चलोवन आसा, झुजाची मोडां निवराय आनी थंयसर शांती समाधान राज जावन दी म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या. मोरये पिडेस्तांचे भलायके, तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात, आमची मागणी आयक. नमारनिये कागोदीचे माये, नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवशा, आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता, आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचेर परती, आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे कुशीने सदीं पॉल जेजूक आमकां दाखय. ये दाळी हे मोगळे दुलोबी औंकारी मोरये. भगवंती देवाची मामोत्सव विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोंक शकते. या घडये पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. आमकां कितें पिडा आसा जाल्यार सुमयाच्या पांयांतळा पात्रोन सांता मारिपा समर्पण करून मागता आसतना कोणाय की पिडा आसा, कोणीय तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां, तांचे खातीर ह्या घडये विशेश तरान तुमी मागणें करा मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन त्रियेक देवाक सक्कड पिडेस्त भावंडांक आमी समर्पण करया. त्रियेक देवाची मजत करपा ह्या पिडेस्त भावंडांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागोवन त्रियेक देवाक आमी महिमान दिवन म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तुवें आमचे अस्कर मनशा जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गोवन करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमच्यो पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गोवन करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी
आणि मोतीच्या वाकुडीच्या पिढ्यानी गोष्टांच्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दाल देश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे आमेन. सोमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया दयाळ सोमया बाबार्थांच्या बसोवन दरा तुजी मीठ मेहनतलेली दाळ आमी मागता पिढे शिडेन गोष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजान जावन बसून जियोंक तांकां तूं आदार दे आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगता आसाय तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दे जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळ जो प्रकार तुमचेर भांगोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपले बसवणे परमान संसार सराबरियान आमचे सांगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजांक उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर्व वायट बसपण उडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्पद भेदा देव बा आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो दिंबियर समीरव्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मध्ये आम्ही स्वागत करूया आराधनान थोडो वेळ आमी घुसोवया तू मुझो आसो तू मुझो राखुंदा तू मुझो मोगाळीस तू मुझो देव तू मुझो आसरो तू मुझो राखुंदा तू मुझो मोगाळीस तू मुझो देव सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुजे रुपवण्यो सोता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा सोमिया मुखार आमी आसाव मोगाचनो सोमी आमचो सोडवणदार तो आमचो शिकोवणदार तो आमची गटाय तो आमचो देव मोगाचनो या देवा भायर दुसरो देव ना तारिकून आमी म्हळें तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो सर्वस्व म्हज्या जिविताचें बोळ म्हज्या जिविताची सकत तूं तुजे विने म्हाका ना तारिकून आमी म्हणटा हांव हांगा आसा तुजे मुखार आसा तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या सोडवणदाराक आमी वळखून घेवया आमची जिविताची गटाय आमच्या जिविताचें बोळ आमच्या जिविताचें बरेंपण तोस्त म्हणल्यार आमी वळखून घेवया त्या सोमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया आमकां ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें तू मुझो सोडवंदा
तू म्हजो श्रीकोंदा तू म्हजी घटा तू म्हजो देव तू म्हजो सोडवंदा तू म्हजो श्रीकोंदा तू म्हजी घटा तू म्हजो सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप वळख सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता आमकां समर्पण करी म्हणया आवासा म्हणा अवांग आसा सुमिया तुझ्या पांयां तळाव आसा म्हाका आसा तसो घेवन अवांग आसा अवांग आसा तुका अर्घ ओबलाप दिवंक तुजी स्तुती करूंक अवांगासर आसा सुमिया अवांग आसा संपूर्ण तरान म्हाका तुका समर्पण करूंक म्हजे सुख दूख तुजे कडेन सांगूंक तुजे उडे कडेन उलोवंक अवांग आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो तोसो जेजू आमचो गवळी तो बरो गवळी आमी हरी एकले ताचे शेळयो जावन आसा एका गवळ्या भाशेन आमची तो जतन करता आमकां बुजयता आमच्या सांगाता तो रावता आमचो तसलो देव जावन आसा बरो देव जावन आसा एक गवळी आमचो जावन आसा आमकां हरी एकल्याक ताच्या थबेन ताच्या मोगान आरावन दवरता तसलो तो गवळी जावन आसा तर त्या गवळ्याक आमी सांगया आळे आमी तुज्यो शेळयो हांगा आसांव तुज्या पांयां तळ आसांव तुजे लागीं आसांव तुजे चडशीन आसांव सोमिया तुका मेळोवंक आयल्या तुका भेटोवंक आयल्या तुका अनुभव करूंक आयल्या सोमिया आमी हांगा आसांव तर आमकां तो सोमियाक समर्पण करया ह्या बऱ्या गवळ्याक आमचे बोळ सकत जावन आसले आमच्या देवाक आराधन नमान करया तू म्हजो गवळी तू म्हजो पुजवंदा थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू तू म्हजी गुपी सुबा थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड जीसस तू म्हजो देव प्रेज यू लॉर्ड जीसस तू म्हजो गवळी तू म्हजो पुजवंदा तू म्हजी गुपी सुवा तू म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप वळख सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा मोगाळ भावा भयणी गवळी तो तुजें दूख बुजता तो बुजयता तुका धैर्य दिता सांगात दिता सांगता अवांग आसा तुज्या पांयां तळ आसा सांग तुका ते समर्पण कर तुझे सुख दूख ताजे कडेन उलय तुझे कश्ट दूख अनवरां ताका सांग तुजी पिडा शिडा ताज्या पांयां तळ समर्पण कर माग आनी सांग अवांग आसा अवांग आयला तुका मेळोवंक तुज्या पांयां तळाव आसा म्हाका तुका समर्पण करता म्हण सांग बाबा भयणी सांग तुका समर्पण कर ताजे कडेन उलय तो आयकता तो मोगाळ तो मोवाळ तो काकुळदार जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हालेलुया 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 मंगळा जेजू तू आमचो आसरो तू आमचो सोडवंदार तू आमचो गवळी आमच्या बगलेक आसो इम्मानुएल
आमी तुका आराधन करता, आमी तुका स्तुती करता, आमी तुका नामान करता. कितली अर्गां होगळाप तुका दिल्या रे राया पावनात. सर्वस्व आमकां आसा तशें तुज्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करता, साश्टांग नामान करता. तूं आमचो देव, आमचो स्वामी म्हणल्यार आमी वळखून घेता. सकट आमच्या काळजामनाचो मान, आराधन, महिमा तुका आमी भेटयता. आमकां हरी एकल्याचे नदर घाल, आमकां हरी एकल्यागे पळय. तुज्या गोपान आमकां घे, तुज्या मोगान आमकां रेवोड घाल, तुज्या काकुलतीन आमकां फोटलोवन दवर. तुजी सकत कृपा आमचे दय वाळय सोम्या. सोम्या तुका जावं आराधन, तुका जावं मान, महिमा, तुका जावं होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड आमी बसया मोगाच्यान. आयच्या वांजेलाचेर नदर घालया. सगळ्या आराधना वेळार आयचो वांजेल थोड्या मापान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयलें वाक्य आमी नियाळ करचें. जाकेव जेजू कोण म्हूण पळोवंक आशेतलो रुमडेच्या रुखार सोडलो. आतां जाकेव आतां जेजूक पळोवची आशा. जेजू विशान ताणें आयकल्लें, जेजू विशान इल्लेचें समजून घेतलें. आतां तो कोण कितें गे म्हणलें, एक पळोवची आशा. हांवें शर्मा वेळार सांगलें जाकेव थंय मस्त दूख आसलें, ताचे थंय मस्त कोटसाण आसली, ताचे थंय मस्त बेजाराय आसलें, ताचे थंय एकसुरपण आसलें. सगळ्यांनी ताका सांडून घाल्लें मोगाचें न्हू. आनी ह्या निरासपणांत, ह्या देदेसपरांत, एका तरेचें डिप्रेशनांत जाकेव आसलो मोगाचें न्हू. आनी ह्या परिस्थितींत जाकेव जेजू कोण म्हूण पळोवंक आशेता. कांय मनी म्हाका बरेपण मेळात गी, कांय मनी म्हाका इल्लो संतोश मेळात गी, कांय म्हाका इल्ली सुटका सोडवण ताचे जावन लाभात गी, कांय इल्लोसो सांगात तो म्हाका दीत गी म्हणून आशेतलो मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून धांवलो रुमडेच्या रुखाक सोडलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जाकेव एका कशी, पूण आनी एका कशी जेजू सांगाता लोक मस्त हारी हारीन येतलो मोगाचें न्हू. आतां जेजू सांगाता आसलो लोक कित्या खातीर आसलो? जावंक बरो जेजूची शिकोवन आयकून, जेजू तावन आज जापां जोडूंक, जेजू तावन खाण जेवण मेळटा. ताणें आज जापां गेल्लीं 5,000 लोकांक जेवण दिलें, 4,000 लोकांक जेवण दिलें. आनी कांय आज जापांक आमची पोट बूक थांबयत, कांय ताचे तावन मेळात म्हणून लोक इतलो आरी आरीन येतलो मोगाचें न्हू. पूण जाकेव तशें न्ही. पूण जाकेव थंय थान आनी बूक तो कोण म्हूण पळोवची, तो कोण म्हूण पळोवची. ताका भेटची ती थान आनी बूक आसली. आनी त्या देखून तो धांवलो मोगाचें न्हू. आज आमी ह्या पूर्ण तळार आसा मोगाचें न्हू. सोमया मुखार आमी आसा. जाकेवाक भेटलोलो तोच जेजू हांगासर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरो आनी जिवो हांगासर आसा. हो मेल्लो देव न्ही, हो जिवंत देव. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज तुका आनी म्हाका भेटोवंक आशेता मोगाचें न्हू. हो जेजू म्हज्या मुखल्यान पाशार जाता, म्हज्या पाटल्यान पाशार जाता, म्हज्या बगलांनी पाशार जाता. ह्या जेजू हांव पळोवंक, ह्या जेजूक भेटोवंक हांव हांगासर आयला मोगाचें न्हू. जेजूक पळोवंक, जेजूक भेटोवंक आमी हांगासर आयला. आनी हो जेजू आमकां हर एक लागीं पळयता, आमचें काळीज मौन पळयता, आमचे भितर आसले ते कश्ट संकश्ट तो पळयता. मोगाळ भावन आनी भयणो, आमचें तें आसलें हर एक आमी कितें लालयता आशेता हें सकड पळयता मोगाचें न्हू. हो जेजू पळयता. आनी एक लुकाचो वांजेल अध्याय 18 वाक्या 35 तावन आमी वाचलें जाल्यार लुकाचें वांजेल अध्याय 18 थंयसर एक कुरडो मार्गाच्या देगेन बसून भीक मागोन आसलो. आनी भीक मागोन आसतना एक व्हडलो गालोटो कुरडो. आनी त्या देखून तो कोणाय एकल्या लागीं विचारता, हांगा गालोटो कितें, हांगा आवाज कितें. आनी तो वळू कोणा एकल्यान ताका सांगलें, जेजू नजरेन, जेजू नजरेन येण्यांतल्यान पाशार जाता. आनी त्या देखून लोक ताका रेवोड घालून आसा, हरिहरीनी आसा. जेजू विशांत ताणें आयकल्लें, जेजू विशांत ताणें समजाल्लें इल्लें.
आनी ताच्याय काळजांत दूख बेजाराय आसली तो म्हाका दिश्ट दीत गी म्हाका बरेपण दीत गी म्हजे ये ओजे हाळू करीत गी अशें येवन आसलो मोगाचे न्हू आनी त्या देखून जेजू नजरेन येणेंतल्यान पाशार जाता म्हणलें ताच्या कानाक पडलें तर कितें म्हणालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव व्हडल्यान बोबो घालूंक लागलो लोक घाले म्हणालो तोंडाम ताका उपाद करनाका ताका बोबो करनाका पूण तो आनीकी व्हडल्यान जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव आनी ती बोब ताच्या कानान पडली रावलो आनी कितें म्हणालो ताका आपया आनी जेजून ताचे लागीं विचारलें हांवें कितें करी जाय म्हण आशेताय म्हाका दिश्ट दी म्हणालो जेजून ताका दिश्ट दिली मोगाळ भावा आनी भयणी आज आमी हांगासर येवन जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमोत पाव म्हाका आदार दी म्हज्या दिसपट्या जिवितांत हांवें आशेवचें हांवें मागचें म्हाका बरेपण दी म्हूण आमी मागतना म्हजी आनी तुजी बोब त्या जेजूच्या कानान पडना गी मोगाळ भवन आनी भयणीनो पडटा एक घडी दोळे धांपिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया तस्सो सोमी मोगाच्या भावा आनी भयणी त्याच सोमया मुखार आमी आसा आमोस प्रवादी अध्याय 5 वाक्य 6 म्हणटा सर्वेस्पराक सोदा आनी तुमी जी येतल्यात सर्वेस्पराक सोदा आनी तुमी जी येतल्यात कित्याक जुवम सोवांजेला अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक विविध तरांचें जिवीत दिवंक सोमी आयिल्लो आनी तसो सोमी ह्या घडी हांगासर आसा एक घडी भावार्थाच्या दृश्टेन नदरेन त्या जेजूक आमी पळोवया त्या कुरड्या भाशेन आमी बोबो मारया जाकेवा भाशेन त्या जेजूक भेटोवंक पळोवंक आमी अत्रे घेवया आमी पळय जे म्हणना तोच पळयता आमच्या नांवान उलो मारता बरेपण दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी असलो आमचो देव असलो आमचो बळवंत देव असलो आमचो जिवो देव त्या देवा मुखार आमी आसा आमी मागया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव जाकेवा भाशेन सोमया तुजें दर्शन म्हाका दी तुजें दर्शन म्हाका दी काळजांत हांव आमी मागया उलो मारया त्या सोमयाक सगळे आमी उबे रावया तेस देवाक आराधन स्तुती करून थाळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा एक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा एक देवाक महिमा व्होडा संतोषान वर्त्या दळबारान व्होडा संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा देवाक महिमा
मोगमय पसार खऱ्या भावार्था मोगमय पसार खऱ्या भावार्था जेजू सौम्या कोगळी कुसान कर्या महिमा जेजू सौम्या कोगळी कुसान कर्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्या महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्या महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्या करसून आम्ही दिव्या महिमा पवित्रात्म्या करसून आम्ही दिव्या महिमा देवा बाबा महिमा जेजू सौम्या महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा देवा बाबा महिमा जेजू सौम्या महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगा जनो दुसरे वाक्य आयच्या वांजलाचे आम्ही नियाल करचे जेजून जाकेवा म्हणली उतरां जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय मगाचे न्हू हांवें वाचल्लें एक गडीत हें काणी न्ही हें घडयल्लें एक गडीत भायल्या गांवांत घडयल्लें ती एक स्त्री एक सोरपणान जियोन आसली तिचे म्हणलें कोणूच नातरली आनी तिचे म्हणलें खंय पयस आसली आनी ते हिवाळे दीस तिचे लागीं आडल्लें कितेंच नातरलें वचून हाडूंक तिचे लागीं कितेंच नातरलें आनी एक सोरपणान ती आसली कांगाल जाल्ली देदेस्प जाल्लें जिवीत आनी कित्याक जियोवचें कोणा खातीर जियोवचें एक सवाल तिच्या मतीर उदेता मोगाचें न्हू आनी त्या देखून तिचो जीव होगडावंक ती आशेता जीव घात करूंक चिंता आनी घराचें बागील दांपोवन घरा भितर आसलेल्या फॅनाक एक दोरी काडून आपणाच्या गोमट्याक ती घालता आनी तो वळो बेल जाता त्या घराचें कॉलिंग बेल वाजता आनी ही स्त्री चिंता कोण म्हाका मेळोंक आयल्यान कित्या खातीर आयलां इतले दीस कोण एक नर मनीस नातली आतां ह्या घडये कोण आयलां कित्या आयलां रावता परत कॉलिंग बेल वाजता थंयच रावता परत बेल वाजता आनी दोरी गोमट्यांनी भायर काडटा देवून बागला लागीं येता क्रिस्मसाचो तो वेळ आनी बागला लागीं वचून बागील उक्तें करतना एक ल्हान भुरगो हातांत केक घेवन आनी थोडो कुस्वार घेवन आसलो आनी त्या मलगड्या स्त्रियेक तो दिता पटलून धरता उमो तिका दिता आनी त्या स्त्रियेक त्या घडये सांगतपण भोगलें दादोसपण भोगलें आनी त्या स्त्रियेक भोगलें हांवें मरोन वचो हांवें वांसा जाय म्हजो मोग करतलीं आसात म्हजी जतन करतलीं आसात आनी त्या देखून म्हाका ह्या घडये हें पावलें म्हणून ती चिंता आनी त्या घडये जें कितें आपणें करूंक चिंतल्लें जीव घात ती करिना सोडता मोगाचें न्हू नवो जीव तिका लाभता तिचें जिवीत नवें जाता मोगाचें न्हू
आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना आमी सांगलें जाकेवी कंगाल जाल्लो देदेस्पो जाल्लो लोक पातकी म्हणून ताका वलायतलो खोडी काडटलो ताच्यो केपदायो करतलो एकालेकान आनी अशें निराशपणांत आसलो एकसुरपणांत आसलो. आतां जेजू असल्या जाकेवाक म्हणटा, जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय रावा जाय. आतां जेजून जाकेवाक खंय तावन सकला देवाक सांगलें, केवल रुमडीच्या रोखा तावन सकला देवाक सांगलें की ना मोगाचें न्हू, तितलें मात न्ही. जाकेवाक जेजून सकला देवोंक सांगलें आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय म्हण सांगलें. खंय तावन तुज्या निराशपणा तावन सकला देव, तुज्या एकसुरपणा तावन सकला देव, म्हजी म्हणली कोण नांत म्हणल्या तावन सकला देव, आनी आपणाचें जिवीत कितेंच न्हय म्हणल्या तावन सकला देव. आनी हांव आसां, हांव तुज्या घरा येतां, हांव तुज्या जिविताक येतां, तूं म्हजो म्हणलें ताका स्वस्थ केलें मोगाचें न्हू. आनी त्या घडये जाकेव सारा त्या देवून आयलो मोगाचें न्हू. मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 25 कितें म्हणटा, तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सची येया. त्यात जेजून जाकेवाक म्हणलें, जाकेवा सारा सकला देवून ये, जाकेवा सकला देवून ये. आनी तसो जेजू कश्टांतल्यांक वजन वयतल्यांक म्हणटा, तुमी कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सची येया, हांव तुमकां विश्व दितां. द्वितीय पुस्तक अध्याय 31 वाक्य 6 म्हणटा, धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात, कोणाक कश्टांक भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. मोगाच्यान कितली सोबीत अपूर्वाचें उतरां मोगाच्यान. निराशे जाल्ल्यांक, कांगाल जाल्ल्यांक, देदेस्पो जाल्ल्यांक, एकसुरपण भोगतल्यांक सोमी कितें म्हणटा, धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. ही उतरां एक घडी सांगात आमी म्हणया व्हडल्यान. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. परत एक आमचो आतां अर्द्याचे दोन उतरां परत एवढे म्हणया मोगाचें न्हू. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना, तो तुका सांडचो ना. तशेंच इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 20 म्हणटा, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. तेन्ना आमी थकल्या आमी कश्टाल्या म्हणून आमकां भोगूंक पुरो मोगाचें न्हू, बोळ सकत तो दिता, आमचे बोळ सकत तो दिता. तेडगून तो सांबावलान पिलिपी घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 13 म्हणटा, म्हाका बोळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकता, म्हाका बोळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकता. त्या देखून आमकां बोळ दितल्या सवें आमी सर्व संगती करूंक शकता मोगाचें न्हू. तर आमी म्हणया किर्तनाची उतरां. किर्तन 46 वाक्य 1 ते 3 म्हजे सांगात तुमी म्हणचे, देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपास जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुंडान परती जाल्यार, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यार, आनी ताचे उसांबाळ्यान दोंगर तरतरती जाल्यार, आमी भियोवची ना, आमी भियोवची ना, आमी भियोवची ना, आमी भियोवची ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचें सगळ्यां दोळे धांपी आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे करिया.
कितली सोबीत उतरां आमी आयकली. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. आनी त्या देखून आमी म्हळें धैर्यान आमी भियोवचें नांव, आमी भियोवचें. त्या देखून आज तो जेजू जाकेवाक आपयिल्लो, कश्टांतल्यांक वसान वयतल्यांक आपयतलो, म्हाका आनी तुका आपयता. येया म्हजे सची, येया म्हाका म्हजे लागीं. हांव तुमकां सांडिना, हांव तुमकां बुजयता, हांव तुमकां धैर्य दिता, हांव तुमकां सांगात दिता म्हणटा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी देवोंक जाय खंयच्या वजनांत तावन, खंयच्या रुखार तावन आमी देवोंक जाय. एक घडी आमच्यात जिविताचेर आमी नदर घालया. खंयच्या रुखार तुमी आसात, खंयच्या वजना पोंदा तुमी आसात, खंय तावन तुमी देवोंक जाय. एक घडी चिंता, तें वजें सोमी आपयता घेवन, सोमयाच्या पांयान तळा खाली करूंक आपयता. त्या वजनांत हांव देवोंक आपयता, तसल्या रुखान हांव देवोंक सोमी आपयता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर ही सक्कड ओजी आमच्या जिविताचे खोटसाण सगळें सोमयाच्या पांयान तळा ह्या घडी आमी खाली करया. मोगाचे न्हू, सोमयाच्या पांयान तळा खाली करया. जेजू म्हणटा म्हजे सशी येया. त्या देखून जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. मोगाचे न्हू, तर ही उतरांनी विणलेलें गीत गायतना आमकांत संपूर्ण तरान जेजू म्हजें आनी तुजें नांव कान आपयता म्हूण तुका बगोवन दी. आनी तुमचें वजें तुमकां कितें सांगूंक आसा, सगळें कितें समर्पण करूंक आसा, ह्या घडये सक्कड जेजूक आमी समर्पण करून हें गीत आमी गावया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. मोगाचे न्हू, दुखां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्या घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू पावता. त्या देखून तुमची दुखां, तुमचे कश्ट कितें आसा सगळें ह्या घडये ताच्या पांयान तळा समर्पण करून मागा. मोगाचे न्हू, मागा. तो आपयता, तुजें नांव कान आपयता, ताच्या गोपांत आपयता. समर्पण करून माग बाबा भयणी, समर्पण करून माग. कश्टांत सांबाळतना, नश्टांनी अडसतना निराश नाका, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता. तेका मोगाचे न्हू, कितें कश्ट आसा ताचे लागीं सांगया. खंयच्याय नश्टांक आमी वळख जाल्या हांव कोणाय वरवीं, कित्याय वरवीं, कितेंय सोडून आमच्या बिझनेसान, आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान घडलां, सगळें ताच्या पांयान तळा आमी समर्पण करया. सोमी म्हणटा निराश नाका, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता, उखलून धरता. मोगान आपणाच्या पवित्र हातांनी तुका घेता. तर आपोवया, ते जेजूक आमी उलो मारया. पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार कोणी तो जावन दी, भेदभाव नासतना भलायकी ताची फाटी दिता. तर ह्या घडये कितेंय पिडा शिडा आसा, कितेंय दूख आसा आमच्या कुडींत, कितेंय उणेपण आसा आमच्या कुडींत भोगता, मोगाच्या भावा भयणी, ह्या घडये सक्कड आमची पिडा शिडा, आमच्या कुडीचे गायी, आमच्या कुडीची दूख सक्कड सुमयेच्या पांयान तळा समर्पण करया. सुमी आपयता, नांव कान आपयता, म्हाका तुका आपल्या गोपांत आपयता. ह्या घडये आमची सक्कड पिडा शिडा, कोणे आमचे लागीं मागोवन सांगला तांची पिडा शिडा, सुमयेच्या पांयान तळा समर्पण कर. तांकां सुमयाक समर्पण कर आमी मागया. मोगाचे न्हू, आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता,
मोगाल भावन आनी भयणीनो, तिसरो उलो जेजून जाकेवाक म्हणलो, आईच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, आईच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. मोगाचेनो, तुमच्या घरांनी आरसो आसा जाल्यार, आतां गोडरेजीचे आरसे व्हडले सयत आसात, त्या आरश्या मुखार उबे रावल्यार कोण दिसता? आमींत दिसता, वय की न्ही? आमी कशें आसा तशें आमी दिसता. आमी कांय घालनासतना विणगी रावल्यार विणगेन ते दिसता, वस्त्र घालून रावल्यार वस्त्र घालून दिसता, सोबीत करून न्हेसला जाल्यार सोबीत करून दिसता. आमी आसा तशें त्या आरश्या मुखार आमी दिसता. मोगाचेनो, आज जाकेवाचो आरसो जेजू जावन आसलो. जेजू जाकेवाच्या मुखार उबो रावलो आनी त्या घडये जाकेवाक ताजें सगळें जिवीत ताच्या मुखार दिसलें. मोगाचेनो, जेजूतय ताजें सगळें जिवीत, पातकी जिवीत ताका दिसलें, उणेपण आसलेलें जिवीत दिलें, अन्याय वायट केल्लें जिवीत ताच्या मुखार दिसलें. आनी तक्षणा जाकेवान जेजू कितें म्हळें? पळय सोमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्या मानता, आनी कोणाक काय आमी लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव तांकां फाटीं दितां. हांवें कितेंय वायट केलां, अन्याय केला, हांव फाटीं दितां, हांव फाटीं दितां. त्या आरश्या मुखार उबो रावतना ताजें सगळें जिवीत ताच्या मुखार आयलें. जाकेव परिवर्तन जालो, नवो व्यक्ती जालो. मोगाचेनो, आज आमी सोमी म्हणल्या आरश्या मुखार बसून आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज ह्या आरश्या मुखार म्हजें आनी तुजें जिवीत आसा तशें दिसता. मोगाच्यानो, त्या सोमयाक पळयतना, त्या सोमयाचेर नदर घालतना हांव आनी तूं कितें जावन आसा, सगळें आमचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता. मोगाच्यानो, वी कांट जस्टिफाय बिफोर गॉड. आमकां कोणीय समर्थन करूंक जायना. हांव तसो आनी असो न्हय वय म्हूण आमी सांगूंक जायना. आसा तशें आमचें जिवीत सोमया मुखार येता. सांबावलान कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 12 अशें म्हणटा, आतां आमकां अर्श्यांतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. आतां थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. त्या देखून आरश्यान पळयतना थोडो वेळ गैरें दिसूंक पुरो, पूण ह्या आरश्या मुखार दिसतना म्हजें आनी तुजें जिवीत आसा तशें दिसतलें. कित्याक तो म्हाका पळयता, हांव ताका पळयता. सगळें आमी दिबी घालया. मोगाच्यान ह्या घडी आमचे दोनी हात परतून अर्द्याचे दवरया, दोळे धांपया, उडास दवरा. सोमया मुखार आमी आसा. हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या विशयान कळीत असो सोमी हांगा आसा. वी कांट जस्टिफाय हिम आनी वी कांट फूल हिम. त्या देखून एक घडी सोमी म्हणल्या आरश्या मुखार हांव आनी तूं आसा. मोगाच्या भावा भयणी, एक घडी तुमच्या जिविताचेर नदर घालया. आमी सगळां, हांव आनी तूं, आमच्या जिविताचेर नदर घालया. आमी खंय चुकल्या, कितें उणेपण आदारलां, कितें वायट आमी केलां, आमी वळखून घेवया त्या जाकेवा भशेन. आनी जाकेवान म्हळें, हांवें कोणाक वायट केलां, अन्याय केलां, हांव फाटीं दितां. आज आमी कोणायक कितें दुखयलां, आज आमी बक्षांनी मागोंक, बक्षांनी दिवंक, कोणाचें कितें आमी सरलां लुटलां तें फाटीं दिवंक आमी, आनी तशेंच हेरांक आमी कितें वायट अन्याय केलां तातूंत तांकां सुडका सोडवून दिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. मोगाचेनो, तर आमी ह्या सोमये म्हणल्या आरश्या मुखार आसतना आमचें जिवीत सगळें आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. आमच्या उणेपणाची पातकाची दूख धरया. सुमया कडेन आमकां आपडूंक हर एकल्याक ह्या घडये सुमयान आपोवन नितळ करूंक. जाकेवाक ताणें आपडलें, जाकेव नवो व्यक्ती जालो, नितळ जालो. सोमी जर म्हाका आनी तुका आपडी जाल्यार आमी नितळ जातले, नवी व्यक्ती जातले. मोगाचेनो, तर ह्या घडये आमचें जिवीत सोमया मुखार हाडया. सोमी म्हणल्यार आरश्या मुखार आमी उबे रावया. सोमयाक सांगया, आपोड सोमया, म्हाका आपोड तुज्या त्या अमोलीक रक्तान, म्हाका आपोड धुवन नितळ कर. म्हज्या पातकांतलो म्हाका धुवन त्या रक्तान नितळ कर. म्हजी पातकां बक्षी म्हाका धुवन नितळ कर म्हण सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो, जस्टिफाय करचें नाका, समर्थन करचें नाका. हर एकले आमी पातकी, हर एकले आमी अस्कत, एक न्हय आनी एका रितीन आमी चुकल्या म्हणल्यार आमी वळखून घेता आसतना आमकां धुवन नितळ कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया. ह्या घडये पवित्र उदक आमच्या शेणायतना, ते पवित्र उदक
आमचे ते असले पाताक सगळे मेळे पण आमकां धुवन काडून दी, नितळ करून दी म्हणून सोमयाक आमी उलोवमान ह्या घडी आमी मागया. हें गीत आमी गायतना सगळे आमी दोळे धांपोवन आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर रोवन आमी मागया. आपोड म्हाका परतून आनी परतून म्हणया, सोमया म्हाका आपोड आपोड, तुज्या त्या अमोलीक रक्तान म्हाका आपोड, गुण कर, नितळ कर म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया. आपोड जेजू म्हाका आपोड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपोड जेजू म्हाका आपोड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पीड स्त्रियेन तुका बावळताना पडले, कश्टलेक तुवें बरें केलें. भावळतान हांव तुका सोमया पडटा, पांयां तळा तुज्या सर पडटा. सोमया जेजू पाळ्याक म्हज्या कांदी, धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी. कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमया सदांच वाळोवन दी. कुरपेची जर कुटमान म्हज्या सोमया सदांच वाळोवन दी. मोगाचेनो आज दादल्यांचो दीस आमी आचरण करता. ह्या वखदां आमी दादल्यां खातीर विशेश तरान मागता. आंतरराष्ट्रीय दादल्यांचो दीस नोव्हेंबराची 19 तारीख. ते देखून हांव उपकार मागता हांगासर आशिल्ल्या सकट दादल्यांनी हांगा आतां मुखार येवचें उठोवन. आल्तारीक मस्त जागो आसा, मुखार जागो आसा. कितलें लागीं रावंक जाता तितलें लागीं रावचें. दिमेर घालूंक जाता जाल्यार दिमी घालची, नाजाल्यार उबे रावा. सकट दादले उठोवन मुखार या. स्त्रियां खातीर, भुरग्यां खातीर, चेडवांक मस्त उडी मागता हांव. दादल्यां खातीर मागचें आमी मस्त उणें. तरी करून आज दादल्यांच्या दिसा संदर्भी आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागता. मोदे एक रावा नाकात, कॅमेरा मुखार सोन तिशी निशीन दोनूय कुशी रावा. जाता तितले मुखार या. ह्या कुशी हांगा वयर या, इल्ले वयर या, मुखार या. सगळ्यांक जागो करून दिया. पयला इल्ले तुमी मुखार या, वयर या. सगळ्यांक साध्य आसा जाल्यार दिंबी घाला, नाजाल्यार उबे रावा. आमी तुमचे खातीर मागता आज, कित्याक तुमी आमकां मोगाचे, तुमी आमकां मोलादीक हर एकलो दादलो कुटुंबांतले तुमी, कुटुंबाचे वडील तुमी. तरी करून सगळं आमी तुमचे खातीर आज आमी मागता. विशेश तरान तुमचे थंय सकत कृपा वालच्याक सोमयान तुमकां आशिर्वादीत करच्या खातीर आमी तुमचे खातीर सगळं दादल्यां खातीर आज आमी मागता. तुमी मुखार या, जाता तितले मुखार या. ह्या कुशीनी या, मदें रावचे नाका, सायडीक घेवन मुखार. ओके. सगळे दादले तुमी हांगासर आयिल्ले दोळे धांपा. आज जोडा, साध्य आसा जाल्यार दिंबेर पडून मागा. सोमयाक लागीं आयल्यात. जाकेवी सोमयाक पळोवंक आशिल्लो, सोमयाक लागीं आयलो तो. सोमयान म्हळें, जाकेवा ये. आज जेसूय तुमकां म्हणटा, सगळे दादल्यान म्हाका लागीं येया म्हूण तुमकां आपयलां. तुमी सोमयाक लागीं आयल्यात. सोमयाच्या पांयांतळा तुमी आसात दादल्यानो. तरी करून सोमी तुमकां विशेश तरान आज आपडटा, आशिर्वादीत करता. तुमच्या काल जमान्याची आशा अत्रेक तो आशिर्वादीत करता म्हणल्यार उडास दोरा. ह्या घडये तुमी दादल्यानो मागा. पूण तुमकां एक दोन संगती हांव दादल्यांक सांगूंक आशेता. उपादेशक पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 13 अशें म्हणटा, देवाक भियोन चल आनी सगळ्यो ताज्या आज्ञा पाळ, हें हर एका दादल्याचें कर्तव्य. देवाक भियोन चल आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ, हें हर एक दादल्याचें मनशाचें कर्तव्य. तरी करून तुमी देवाक तुमच्या जिवितान पयलो जागो दिवंक, भावार्थाचें जिवीत तुमचें जावंक,
देवाच्यो आज्ञा उपादेश पाळोवंक आनी त्या मारीपात तुमचें जिवीत हेरांक एक देखी बरी जावंक तुमकां दादल्यांक आपोवणें आसा. आनी एक सांबावलो तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 4 म्हणटा, आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यांक तावन विधेयपण घेतलो, मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जाय. आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यांक तावन विधेयपण घेतलो, मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जाय. तर तुमी दादल्यांनी उडासान दवरचें, आपलें घरदार सांबाळची जबाबदारी तुमची. भुरग्या बाळांनी तुमकां मान गौरव दिवंक तसलें जिवीत तुमी जिये जाय, मान मर्याद सांबाळतले तुमी जाय आनी तसलें जावन जियोंक सुमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमचें जिवीत तसलें जाय म्हूण पवित्र पुस्तक आयचे दिसा तुमकां सांगता. ते देखून ती कृपा तुमी मागा. कितें सुमयांत हांव गरज आसा, सुमयान तुमकां आपोवच्याक अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये तुमी मागा. दोळे दामून कितें जाय तें मागा. उरलीं सक्कड आमी उबे रावया मोगाचे न्हू. स्त्रियो आमी सक्कड उबे रावया. आमचे हात ह्या दादल्यांक उबांदन आमी ह्या घडये मागया मोगाचे न्हू. जर तर तुमच्या दादल्यांक नात, तुमच्या कुटुंबांत त्या दादल्यांक नात, तांचोय उडास आनी ह्या घडये तांचे खातीर मागा, विशेष तरान मागा. आनी तुमच्या दादल्यांक सर मुखार आसा जाल्यार कितलें मागोवंक जाता तांच्या खातीर मागा. ओ तांचो दीस आज आमी तांचे खातीर मागया. सोमयान तांकां बेसांवांनी भरच्याक, आशिर्वादीत करच्याक, तांचें जिवीत नंदन करच्याक, तांचो मुखलो फुडार बऱ्यान जावच्या खातीर, सगळें तांचें जिवीत सोमयान सोलून व्हरच्या खातीर, तांची जबाबदारी कुटुंबान पालच्याक ती कृपा तांकां लाभच्या खातीर असली कृपा पवित्रमय सकत पवित्रमयाची जेणी तांच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या दादल्यां खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें मागा. स्त्रियानो तुमी हांगासर आसली सक्कडां ह्या तुमच्या दादल्या हांगासर आसा तांच्या खातीर, नाजाल्यार तुमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यां खातीर तुमी मागा मोगाचें हांव ह्या घडये विशेष तरान हांगा आसलेल्या दादल्या सांगाता सक्कड तुमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यां खातीर हांव मागता तुमी मागा. पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया. पवित्रात्म्याची कृपा सकत ह्या घडी हांगासर विशेष तरान वाळोवन दी आनी त्या मारीपात आमच्या ह्या भावांची खाल जमाना ददोसपणांत बऱ्या भलायकेन बऱ्यापणान बरोवन दी, तांचें जिवीत नंदन जावं दी, बऱ्यांतलें बरें जावं दी म्हणून तांकां सक्कड आमी बरें आशेवन ह्या घडी आमी मागया. खालजांतावन तुमी सक्कडां मागा आनी दादले तुमी तुमच्या घरा कुटुंबा खातीर मागा. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 18 तुमकां दादल्यांक म्हणटा, दादल्यान एक सुऱ्याचें बरें न्ही, हांव ताका फावो तसली सांगातीन दिता. त्या देखून तुजी पतीन देवान दिल्ली तुका एक वर्तें देणें सांगातीन, तुजें कुटाम देवान दिल्लें दिरवें तुका, तुजीं भुरगीं बाळां पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराच्या कुशीचीं फळां देवान तुमकां दिल्या. तर तुमी तुमच्या पतीने खातीर, भुरग्यां खातीर, कुटुंबा खातीर दादल्यानो विशेष तरान ह्या घडये मागा. तुमच्या कुटुंबान कितें उणेपण आसा तें भरती जावच्या खातीर ह्या मागा. तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर, तरणाट्यां खातीर तुमी दादल्यानो ह्या घडये मागा. तुमच्या खालजांतावन मागा, तांचें जिवीत नंदन जावच्या अपुर्बायेचें जावच्या खातीर तुमी मागा. आमी तुमचे खातीर मागता. पवित्रात्म्याक उलो मारया. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या कामचे. सुमयान धाड तुझ्या आत्म्या या भावांचेर, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या बाबा धाड तुझ्या आत्म्या या भावांचेर, या भावांक अभिषेक कर. धाड तुझ्या आत्म्या, पवित्रात्म्याच्या कृपेन बाबा भर तांच्या सुमया तुवें पाठयलेल्या मजतदारांक गाडी ह्या घडये विशेष तरान ह्या भावांचेर, हांगासर नातल्या कुटुंबांत आमच्या भावांचेर धाड तुझ्या पवित्रात्म्या अभिषेक कर. बऱ्या भलायकेन बरो तांच्या मतीक समाधान संतोष दी. खंडीत ह्या भावा भयणीच्या काळजांत मनांत जायते दूख आसा, जायते गाय आसात, कोणा कडेन सांगचे, कोणा कडेन उसाचे मस्त बडी तांकां कळना की दादले तसल्या स्वभावाचे बाबा तांकां उक्त्यान उलोवंक कळना, उक्त्यान सांगूंक कळना. तांचे भितर आटे बिटे भोगतात, तांचे भितर रडतात, तांचे भितर तें दूख आसता. सुमया ह्या घडये तांच्या काल जमानांत अशें दूख पळय, तांच्या काल जमानांत आसले गायी पळय, तांचे वजें हाळू कर, तांचे दूख पूस, तांचे दुखां पुसून काड, तांची दुखां पुसून काड, तांचे गायी तूं नितळ कर, तांचे वजें तूं
काळू कर ताच्या मोतीक समाधान दी संतोष दी बरी भलायकी दी बरेपणान तांकां भर अभिषेक सोनिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus anoint them Lord Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them may your mighty power may your mighty power may your mighty power flow into their life Lord Jesus Jesus in your name we pray तुझ्या नावान उलो मारतो तुझ्या नावान मागता सोनिया तर तुझ्या आत्म्याक अभिषेक कर तुझ्या होली स्पिरिट टच देम ब्लेस देम लॉर्ड जीसस आपोर सोनिया पवित्र आत्मा ये तुझे गाल समानावर तुझ्या सत्तेन तुझ्या कृपेन भर पवित्र आत्म्या आप अभिषेक कर touch them bless them thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus आपोर सोनिया Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus आपोर सोनिया Jesus हर एक लागे आपोर सोनिया तुम्ही दादले थंयच रावा एक घडी आमी थेला येता तुम्ही थेलावणी जाल्या उपरांत तुमच्या जाग्यार फाटी वयचें ताच्या उपरांत उरल्यांक आमी थेला येता ही थेलावणी संकेत भलायकेचो बरेपणाचो ही थेलावणी घेतना तुम्ही दादले प्रत्येक जण मागा तुमच्या जिवितांत तुमच्या मारिपा तुमच्या कुटुंबांत बरेपण वाळोवन दी सुमयेची सकत कृपा वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोजा जीविता आत्म्या ये आवाशेतान आत्म्या ये हावरा कोणासा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोजा जीविता आत्म्या ये आवाशेता आत्म्या ये आवरा कोणासा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे जेजू देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे जेजू देवोय तुझो आत्मा आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोजा जीविता आत्म्या ये आवाशेता आत्म्या ये आवरा कोणासा
आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये माझ्या जीवितात, आत्म्या ये आवाशेतात, आत्म्या ये आवरा कोणाचा. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, we are calling. Spirit, move, we are here. Spirit, move in our temple. Spirit, move in our life. Spirit, move, we are calling. Spirit, move, we are here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्यानं सगळ्यांनी बिगल्या सुमियाचे आशीर्वाद आमी जोडूंक वेता. एक घडी परत आमचे सगळे कुटाम सुमियाच्या पांयां हाडया. गांवांत तशें पर गांवांत आसले आमची बावडां हरी एकल्या सोडा आसा काडया. आमची भुरगीं बाळां इस्कोलावेची, तरणाटे आमचे खाजरी जोडी, मलगडी, प्रायवंतां, आमची पिडेस्त बावडां, आस्पत्रेंत आसली आमची बावडां, थंयसर उडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या प्रगतीची आमचो भाव जोसेफ डिसोजा आस्पत्रेंत आसा ताच्या भलायके निमती ताचे खातीर आमी मागया. विशेश तरेन आपण ताका गुणगरच्याक. आमची बहीण कोयकुडेची ती आस्पत्रेंत आसा तिचे खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण तांचे खातीर मागया. आनी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां सकड परत सुमियाच्या पांयां समर्पण करून सुमियाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत हे देवडा सक्रमेंतांक. ये देवडा सक्रमेंत सस्ताना मान करूया. पूर्वीऱ्या रूपा बदला नव्या रीती आदार्या. सोलभोन प्रेचा अस्कत प्रेचा भावार्थाचे बोलिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा. पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकदा सगळ्यांत हसिता. तुका दोगा च्या
प्रार्थूया. येसू मिया जेजू क्रिस्त या विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर, जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. देवाक अर्गां दिवन स्तुती गावन हे निमाणें गीत आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सर पडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सर पडया. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी, आशिर्वादी आमकां बघेवन सजे करुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.